बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू, दिनवास, वाखणणी, आर्गां, मोहिमा तुका. तूं आमचे कडेन उलयताय आनी तूं आमचे सवेन जिवो आसाय. ज्यो वस्तू आमकां तूं कळयताय त्यो पाळच्याक तुजी गोठाय आमकां दी. तुवें आमकां सांगलें प्रत्येक सुस्कारांत जेन्ना आमी तुका एकवटून रावता तेन्ना आमी फळां दिता. ही फळां तूंच दिताय, तूंच ते बोंगे फुलयताय, तूंच ती फुलां उगयताय आनी तूंच सगळें कोत्ताय. आमी फकत तुका एकवटोन जें तूं आमकां कळयताय तें तुजें सगळें करच्याक तूं आमकां गोठाय दी. प्रत्येक सुस्कारांत आमी तुजें सगळें एकवटून रावता, पूण आमी हें जाणो जाता की आमचे वरवीं तूं सगल्या मनशा कुळाकूय सुटका सोडवून हाडटाय. हाका लागून प्रत्येक सुस्कार आमी तुका भेटयता. तूं दुसऱ्यांकूय तुज्या एकवटान बाळगून दवर. आमचे वरवीं आमचे उद्देशी आनी हे परी सगल्या संवसाराक तुज्या ह्या एकपणांत सुटका सोडवून मेळटलीच. पयलीं स्वतें जे आमचे भोंवतणी जियेतात तांकां आमी तुका हाजीर कोत्तेल्या आनी तूं तांकां आमचे वरवीं जीं फळां तुवें दिवंक जाय ती तूं दितलोय. आमी नकळो, पूण आमी फकत तांकां तुज्या एकवटान धरून आमी आमचे सवें जें घडटा तितलें तुजें सवें धरून तूं तुजें राज हे परी आमच्या संबंदांनी बांदून घेतलोय. ही खात्री आमचे मदें तुवें घडून हाडलेली आसाय. तर आतां आमी आमचें सगळें जिवीत तुका ओपून दिता, कित्याक तूं बापाक एकवटून आसाय आनी तुजे वरवीं आमी बापाक एकवटून आसा. तर तुजें सवें आमी बापाक आर्गां, मोहिमा, वाखणणी, प्रोदनी पाट दिता. आनी आतां जेजू, आमी सगळीं जाका तुवें आपोवण हें दिलेलें आसाय तुज्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक आतां आमी कोंत घेता आनी सायबीण मांय कडेन विनंती कोत्ता. जशे भाशेन ती आपले खालतिकायेन तुका एकवटून रावन तुजो वावर तिचे सवें तुवें फुडें व्हेलोय. जेजूक तुवें जेजू तूं तिचे सवें ह्या संवसारांत सगळ्या जाणांक अणभवंक मेळ्ळोय. तेच भाशेन आमचे वरवीं तुका सगळीं जाणां अणभवूं. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे प्रत्येक सुस्कार जे आसात ह्या कोंताचे तितलेय आमी 100% जेजूच्या एकवटान सारया आनी हें जाणो जाया की जितली आमी ताका एकवटान रावता ताचें फळ दुसऱ्यांकूय ही सुटका सोडवून मेळटा. आनी हे परी जो वावर जेजून आमकां दिल्लो आसा, वचात आनी सगळे सृश्टीक बरें तें परगटा, म्हजो शुभ वर्तमान परगटात. हे भाशेन आमी परगट्टेल्या प्रत्येक सुस्कारांत. तर प्रत्येक सुस्कार आमी जेजूच्या एकवटान सारया. सुस्कार घेतना पांयांची बोटां आसा थी चुतान तकली मेरेन आमी जेजून बरोवन आयल्या. जेजू सगळें भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया आनी तातूंत तो आमकां सुटका दिवन आमकांच न्हय पूण सगल्या मनशा कुळाक सुटका सोडवून दितलो. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजू 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 जेजू. आमचें सवें आसा तितलेंय आमी भायर काडया. कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही. सारकी भितरल्यान ताचे शांतीन आमचें जिवीत सारया. ती शांतीताय फकत ताका हाजीर करून तो आमचें सवें जें काम करूंक जाय तें तो कोत्तलो.
आतां आमी जोआं बावतिस्ताचो मनोभव ह्यात एकवटान जेजूचे पत्कोरया. जेजू सवेन जेजू जेजू म्हणटा आमी तेन्ना आमी उणी जायत वेता, सुस्कार भितर घेतना तो आमचे सवें वाडत वेता. आतां सायबीण मायेचो मनोभव पत्कोरया. हांव चाकोर सुस्कार भायर सोडटना जावं म्हजी सवय तुज्या उतरां प्रमाणे सुस्कार भितर घेतना जसो एक कुमार मातयेक आकार दिवन एक आयदन तयार करता, ते भाशेन आमी खेरीत सांदे जेजूचे कुडींतले ताणें आमकां घडोवन हाडचें. ह्या निमित्तान ह्या इंतेसावान आमी आतां जेजूक एकवटोन सायबीण मायेन जशें आपले भाशेन आपलें जिवीत सारलें ते भाशेन आमी सारया. आतां दुसरो मनोभव सांत पावलाचो. आमी आतां क्रिस्तां सवें आसा. हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवें जेता. सुस्कार भायर सोडटना हांव मोत्तां आनी सुस्कार भितर घेतना जेजू सवें पुनर्जिवन जाता. आनी जितले फाटी आमी जेजूक एकवटोन हे परी रावता तितली आमी एका आत्म्यांक साल्वार करूंक तांकां जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता. आमी एकाक धरया. तो घोडेक 100 जाणांक धरीत तें ताचेर आसा, पूण आमी पूर्णपणे एकाक धरया आनी बाकीचे ताच्या ताब्यांत करया. आतां आमी जेजूच्या एकवटान आसा. तो बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवया.
आतां जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन आपलें जिवीत जियेतालो. सांत पावलो म्हणटा पवित्र आत्मो जी भितरली चिंतना मागणी उल्हास आसात ते पवित्र आत्मो उच्चारता. तर ह्या आठव्या भासांनी आमी सुस्कार भायर सोडटना मागणी करुया आनी जेजून आमी बरोवन येवया. त्याच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्याची मागणी आमी करुया. आतां आमी जेजू भितर जियेता आनी तो आमचे सवेन जियेता. आनी शेकी आमी ओग्गेपणान जेजून आमी बरोवन येता, जेजू सवे आमी आमचें जिवीत सादता. पूण ही खोलाय आमच्या मदें आयिल्ली आसा. आमी वयले वयर जियेना, सगलें आमचें जेजू सवें धरून ताणें आमकां पूर्णपणे निवारली आसा आनी आमी ताच्या एकवटान ताचें जिवीत आमी जियेता. जेजूच्या एकवटान आतां आमी आसा. जेजू आमचे सवें बापाक हे मागणें म्हणटात, जें ताणें आमकां शिकयलां आमी तें पत्करलां आनी तो आमचे सवें जिवंत जेजू ताणें हे मागणें करून सगल्या मनशा कडाक तारण सुटका सोडवण आनी ताचें राज तांच्या काळजांनी आनी तांच्या संबंदांनी आनी तांच्या वावरांनी स्थापन करच्याक जेजून म्हणचें, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, खोलायेन जेजूच्या एकवटान आमी जियेता. जेजू आमी ओदीक जालेली आसा. जेजून आमचें जिवीत पत्करून आमकां ताणें खुर्सार कश्टां मरणा वरवीं सुटका दिलेली आसा. जेजू आमचे सवें बावतिजमा वरवीं जिवंत आसा आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताच्या एकवटान जियेता. तो आमचे सवें जिवंत आसा. ताच्या जिविताच्या घोड्डितांचेर आमी नियाळ करतना आमचें जिवीत आतां आमी जियेतना तें जेजूचें जिवीत कशें जियेता.
तर आमी ताच्या जिविताच्या घोटितांचेर नियाळ करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारी थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोच सुचले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रिती मोग ही तीन देणी, ओत्मीक देणी आमकां देवान सुचयलेली आसा. ही आमी जेजू सोबेन जियेता. तर सायबीण माय कडेन आमी मागया. त्याच बरोबर पागेवन फ्रांसिसा कडेन, जुजेवाजा कडेन, सांतिनासा कडेन आनी हेरा सांता भक्तां कडेन की आमी जेजूच्या एकवटान खोलायेन आमचें जिवीत सारच्याक प्रत्येक सुस्कारान. आमच्या बाप्पा सुरकिंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. Roman muri, kurpen murile, servis po chatayansa, ustramodet sudaivan sudevcu put Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. Roman muri, kurpen murile, servis po chatayansa, ustramodet sudaivan sudevcu put Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. Roman muri, kurpen murile, servis po chatayansa, ustramodet sudaivan sudevcu put Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. Moimam bapak ani putak ani pवित्रत्म्यांक, आदी आतां सदां काल आमेन. म्हज्या भयणीन भावनो, सगळी आमची मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरया आनी जेजूच्या जिवितान आमी आतां जियेता तें आमी अणभवून सगळ्या मनशा कुळाक सृश्टीक देवाचें तारून मेळचे पासत आतां आमी सगळ्या मिस्तेरांची नियाळ करुया आनी शेकी एक आमचे बापा एक नोमान मरे म्हणून हो त्योस हे प्रकारचो संपोवया, कित्याक आमकां वेळ चड ना. ताका लागून ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या कोटांत सारता तें अदीक खोलायन सारया. 5 संतोसाचें मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रियल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाची चड अपुरबायेचें, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, अस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर काना गांवांत बेलेनोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयता. लूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर
भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्येव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, उस्तोरी, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. लूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरपुची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. दुखीचें मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटले रक्ताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तो शिसाशशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोंड मारूंक लायले. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्येव 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें
आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून केंडूंक ते ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. पांचवो दुखीचो मिस्तेर. जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. ऑर्काचें मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये, संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळो आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका. पूण वायटांतली आमकां न्ही. नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोच ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मनांचेर हार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां. निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली. वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये, काकुळीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माय तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या तुजी काकुळीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्योन देवाची माय आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां तें आमकां फाव जावच्या.
मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता, मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत्यांक वार मोरयेचे बो पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशे कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकून न्हिचे ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर्व धुतल्यांक दुस्पट येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक खूंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भणीनो आनी भावनो, जेजू आमचे सोबे आसा आनी आमी जेजू सोबे आसा. आमच्या मागण्यांतल्यान जें ताणेंच आमकां दिलेलें आसा मागणें, खूब मागण्यांची ताणें आमकां आपोवणी दिल्ली आसा. हें आमी ताचें उतर पाडलेलें आसा आनी ह्या मागण्यांत आमी आमचें जिवीत सारीत आयल्या. म्हजे सवेर रिगून रावत आनी हांवूय तुजे सवेर रिगून रावता. प्रत्येक संस्कार घेता तेन्ना तो आमचे सवे पांयाची बोट आसा तिजोतान तकले मेरेन जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगलें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सोबें आसा. जशे भाशेन एके आणयेंत उदक घातलें म्हणटच सगलें आणयेंतलें उदकान येता, ते भाशेन आमचे भितर आसा तितलें जेजू सोबें भरोन येता. जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. जशे भाशेन उदक आमी भायर उडयता आनी तातूंत तें कितें आसलेलें तें आणयेंतलें भायर सोदता, ते भाशेन आमची चिंतना, भावना, चाल, बरी वायट पोजडी सगलें भायर आमी काडून जेजूच्या नांवान ताचेर दोत्ता. जेजू 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 संस्कार काबार जाय पडून सगळें पिडून भायर काडलें की ना, जेजू आमचें सगळें आपल्या बरेपणान भरोन येता. आनी हे परी जशी भाशेन एक आणी आमी 5 मिनटांनी साफ कोत्ता, ते भाशेन आमी जेजूच्या नांवान नितळ निर्मळ जावन जेजू आतां आमचे भितर आसा तो परचडूंक लागता, उजवाडाक येता. आनी आमी न्हय, आमी ताचे कुडीचे सांदे त्या प्रमाणे आमी जेवंक लागता. आनी ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारलेली आसा. कित्याक ताचें जिवीत आनी आमचें जिवीत एकूच. कित्याक तो आमच्या जिवीत घेवन आमचे पासत मेलोलो आसा आनी तो आयज आमचे सोबेन जियेता. आमी ताचें जिवीत जियेता. तर आमी जितलीं ताका एकवटान रावतल्या तितलें तो आमकां कशे भाशेन आपलें जिवीत आमचे सोबेन जिवंक जाय तें दाखयतलो. हे परी आतां आमी ताका भोजुया. भितरूच न्हय पूण सगल्या सृश्टींत तो आसा. सगलें आमी ताचे सोबें धरया आनी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. प्रत्येक सुस्कार आतां घेता तेन्ना आमी ताच्या एकवटान रावया आनी आमचे दोळे ताचेर थिरावया. मोकळा जेजू,
तुजी कृपा आमचे सोवें आमकां भितरल्यान तुज्या कोटान दवरून आमची चिंतना भावना सगळीं बदलोंक लागल्या कित्याक तूं आमचे भितर आसाय आनी आमी तुका शरणां वचून तुजी चिंतना आमची आतां करून घेवंक लागलेली आसा कित्याक हें तूंच आमचें सगळें घडटाय आमच्यान फकत सायबीण भाशेन सहकार करूंक जाता आमचें जिवीत सगळेंच तुका ओपून आमी तें जियेता तूं म्हणजे सवें आमचें सवें आनी सगल्या सवें आसाय कित्याक प्रत्येक सुस्कार आमी जेन्ना घेता तेन्ना आमी न्हय तूंच तो आमचें सवें घेताय न्हयच आमच्या मनशा कुळा सवें पूण आख्खे सृश्टी सवें हे परी तूं तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या जिवितान एकठांवन घट कोत्ताय आनी आमी सगळीं म्हत्वाचीं तुका कित्याक सगळी सृश्टींत तूं आसाय जेसू ह्या वेळार जें आमचें जिवीत आसा तितलें तुका ओपून आतां आमी तुका भोसता भितरल्या भितर आमी साश्टांगी पडून सरपटून जमनीर आमचें जिवीत सारून हे खालतीकायेन आमचें जिवीत सगळेंच तुका समर्पिता आनी आमची तकली तुजे पांयाचेर धरून तुका खरेपणी शरणां येता हे परी आमी भितरल्या भितर जेजूच्या कोटान रावया आनी हे परी ताच्या कोटान रावतना सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचे सवें व्हांवनी प्रत्येक सुस्कारांतल्यान सगळीं आमची चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी जी ताका आमी समर्पिल्ली आसा पूण आतां ताचेर आमी नदर मारली म्हणटूच तो मागीर आमकां सगळ्या जीं पाळां आमचे भितर आसात पातकाची ती उमटून आमकां तो सहकार करतलो आनी आमी ताका सहकार करया हे परी आमी ताचे खरें नीज सांदे जावन ताकाच आमी बसतले ताकाच आमी आजीर करतले तोच आमचें सवें वावुरतलो
जेजू, आतां तुजेरूच आमचे दोळे लावन तुजीं किरणां कुरपेचीं, दोयेचीं, काकळुतीचीं आमचें सवें शिरोन तूं आमकां सगल्या त्या पातकांतलीं आमचे सवें जीं खास पातकां आमी घडोवन जियेतांव आनी ताचे गुलाम जावन जियेतांव तें सगलें आमचें सरशिलें तूं उमटून काड आनी आमी तुका सहकार करून ही सगलीं चिंतनां भावनां चाल तुज्या ताब्यांत कोत्ता प्रत्येक सुस्कारांतल्यान ती आमी भायर काडून तुजेर आमी ती दोत्ता. काकलूत सरा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाड्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळटूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. आमी आतां जेजूक गायन गावन नमस्कार करया. Sasagin loman cortao, solun Diu ad gloriti, Salvador novo dortao, soi bacevi, soi amce, Gospoda Sasnang, sasnang, amen. जेजू, तुका बसताना आमचें सगलें भितरलें जिवीत तुका आमी ओपून दिलेलें आसा. तूं आमकां म्हणटाय म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दोल्लीरपणांत ती म्हाका सोदतली. याद सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरीं कोत्तलो.
ताणें आमकां दोरणी शेवटिली पूण ताचे गाय तो बांदतलो एका वन 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो तिसरे दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जेवतल्या सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मन लावया फांत्या परी तो दुबावावीण येतोच ताचो निर्णय उजवाडा परी फांकतलो दोडको येता तश्यो तो येतलो जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसावरी तो देंवतलो एफ्रायमा हांव तुका कितें म्हूण करूं जुदा कितें म्हूण करूं हांव तुका सकाळच्या कुपा सारको रोखडोच ना जातल्या दोवावरी मोग तुजो ह्या खातीर प्रवाद्यां वरवीं हांवें तांचे कुडके केले म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली कित्याक म्हाका योद नाका मोग जाय ओम नाका देवाची खरी ओळख जाय जेजू आमी प्रत्येक सुस्कारांत तुवें आमकां सांगलाय त्या प्रमाणे तुज्या एकवटान जियेता तो तुज्या आसण्यांत आमी आजीर जावन आमचें जिवीत सारता आनी हाका लागून जितली आमी तुज्या सवें आमची चिंतना भावना चाल ओपून दवरता तितलो तूं आमकां तुज्या मोगान बाळगून दवरताय आनी तूं आमकां म्हणटाय आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेतले आनी हेरांक लेकी नासलेले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली दोग मनीस एकलो फारिजेव आनी दुसरो 2 वसुलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें कोत्तालो देवा हांव हेरां मनशां सारको न्हय तर ते चोर नागोवणे अन्यायी पोरदवारी ह्या त्या 2 वसुलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपवास कोत्ता म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक कोत्ता तो 2 वसुलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यंत वयर काडिनासतना ओड्डें बोडोवन अशें म्हणटालो देवा हांव पातकी म्हजी काकूळट कर हांव तुमकां सांगता देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो पूण न्हय तो दुसरो कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो जेजू तुजे सवें आमी कोणूच न्हय किरकोळ किटोक आमी पूण हें आमी केन्ना समजता जेन्ना आमी तुका आजीर जाता जेन्ना आमी आरशांत पळयता
तेन्ना आमी आमकां पळयता, आमी आमकां दिसता. तेच भाशेन जेन्ना आमी तुका हाजीर जाता तेन्ना आमचें स्वयं आमकां दिसती पडटा. खरीपणी तुका एकवटून आमी जियेता की ना, आपलेपणांत आसा की तुज्या खालतेकायेन तुका शरणां वचून आमी जियेता, हें आमकां दिसूंक लागता. आनी जितली आमी तुज्या एकवटान जियोंक लागता तितलें आमचें खोटेपण आनी पातकी स्वयं दिसूंक लागता. हें सगळें जेजू तुज्या स्वाधीन करून तुजी कृपा मागता. चड करून आयज आमची भाव भयणां जीं जल्माचो दीस संभ्रमतात तितल्याय पासत आमी मागता तुजें बेसांव तांकां दी, तांकां बरी सावद भलायकी फाव कर. त्याच प्रमाणे कितलीं जाणां आमची भाव भयणां दुयेंत आसात, थोडीं आतांच दुयेंस तांकां सुरू जालेलें आसा आनी इतलीं तीं घाबरलेलीं आसा, सगळीं जाणां तांचे पासत प्रयत्न मागतात. बाकीचीं खूब तेंप जालो दुयेंत आसात, थोडीं मरणाचे तोणयेर आसात. हांच्या सगळ्यांची आमी आठवण करता आनी जेजू तुका आमी तीं तांचें जिवीत भेटयता. तूं तांकां स्पर्श कर, भितरल्यान तांचे कुडीक मनाक ओतम्याक पेखोवणी हाड, कित्याक तूं तांचे सोबेन जियेताय. तांचें जिवीत जें कश्टांत आसात तें तूं स्विकार आनी त्या कश्टांतल्यान दुसऱ्यांकूय सुटका सोडवण फाव कर आनी तांकां तूं इलाज दी, बरी कर. खूब जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा, तितल्यांकूय आमी तुज्या ताब्यांत करता जेजू. आनी आतां सगळें पासत आमी मागता, तुज्याच मागण्यान आमी तांकां दवरता आनी म्हणटा, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Sorgin sono di lui मागुया. देवा एको जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थामण आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक.